देवा तुवें बसायलेल्या सुरवंडाराक बऱ्या करुण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेच्या आमच्या काळजां सदां जागी दवर अशें ताची सांगाता स्वर्गीच्या राजान सासणांचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर आनी आमी सगळीं कश्ट उतावली सगळे कश्ट तुज्या म्हऱ्यांत दवरून तुजेच कडल्यान धीर आनी भर घेवन आमकां हे भावार्थाच्या वर्सांत शिकय हे आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी सदांच आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या ससनान वेले वाचो सोरेस्पोर अशें म्हणटा पळे इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पांचशे दीस लागीं पावतात त्या दिसांनी आनी त्या चलोय दाविदाक एक पोळीत फाटो फुटोसो हांव करतलो तो आपल्या देसान प्रमाणीक आनी चोपूड जिवीत जियेतलो त्या दिसांनी जुदाचे तारण जातलें आनी जेरुसालेम विरांती मेरेन जियेतलें आनी सोरेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतली देवाचे उतर हे आमचो नांव जातलो सोरेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया म्हणुया सोरेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया सोरेस्पोराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो रोड संतोष म्हाका भोवलो जवाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम थंयसर कुळां चडून येतात सोरेस्पोराची कुळाती जवाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुमकां सोरेस्पोर आमचो देव हांगा पिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें सूर्याचेर चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो सोमदीर आनी ताची लागां गरजता ते पळोवन संवसाराची कुडां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटली प्रितुमीचेर येवचे आसा ते विशीं दुगदुगून मनशां मरतलीं सुगून कित्याक अंतराळाच्यो शक्त्यो कळकळटल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पोतवेन आनी व्हडा दोगाच्यान तुका वेल्यान आयलो दिश्टी पडटलो हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या तुमी तुमची चोत्राय दवरात ना तर जेवणा खाणा लोभदोन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिविताच्या उसके काडून तुमची काळजां सोड जाती
आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पडत. संवसारांत वचत तुवें आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू गरज्यो आसात त्यो तुमी वांटोवन येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार कादरेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळ्यो वगत मागणे करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबा भयणीनो, मनशाचे जिवीत आनी कोश हांचे मदें खोल संबंद आसात. एक भुरगो जशें आपल्या गिन्यानान वाडत वेता तशेंच आपल्या जिवितांत येतल्या कोश्टाची आनी जिवितांत आसलेल्या कोश्टाची ताका ओळख मेळटा. आनी हे भाशेन आमच्यांनी खात्रेन म्हणूंक जाता कोणी मनीस आसतना ताच्या जिवितांत कसलेय कोश्ट नात ते. आनी मनशाक जेन्ना रोमन येता म्हज्या जिवितांत सवार कोश्ट आसात म्हणून तेन्ना जायत्यो पद्दत्यो जिविताच्यो तो आपणावंक पावता. जायते मनशां आपल्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांचेर विसर घालूंक वायटाचे गुलाम जावंक पावतात. जायते मनशां आपल्या जिवितांत आसलेले कोश्ट सोंपोवंक आपणाचो नाजाल्यार दुसऱ्याचो जिविताचो नाश करून सोडटात. आसात तरी म्हळ्यार मनशां जी जायते कडेन आसात आनी जायते कडेन वेतात आनी असले मनशां ह्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालतात. मोजेशी यात आनी हांव तुमचे कोश्ट नपयत करतलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, असले मनशां तरेकवार आनी आयच्या काळार वाडत चडत वेतात आनी कोश्ट नपयत करपाचे आशेन आनी दिशेन असल्या मनशांचो आमी फाटलाव करता. असल्या मनशांशी आमी वेता. कित्याक ही मनशां कितें भासायतात काय? ही मनशां आमकां भासायतात असल्यो शिकवण्यो. तुमच्या जिवितांत तुमकां शांती ना जाल्यार हे सुवातेर तुमी आतां मागणी करतात आनी तुमकां शांती मेळटली. तुमच्या कुटुंबांनी जरी तर प्रश्न आसा जाल्यार हे सुवातेर यात आनी तुमच्या कुटुंबाचे प्रश्न सुटावे जातले. तुमच्या खासगी जिवितांत तूं कोश्ट सोंसता जाल्यार तुका वावर मेळना, तुका सर्वीस मेळना, वा तुज्या लैंगीक जिवितांत तूं प्रश्न सोंसता जाल्यार हे सुवातेर यो आनी हे सगळे कोश्ट नपयत जातले. आनी आमचे कोश्ट नपयत करूंक आमच्या कोश्टांचो आमी शेवट करूंक असल्याने जायते सुवातेचेर आमी वेता. मोगाळ बाबा भयणीनो, असल्यो पद्दत्यो जिविताच्यो आसतना आनी गरजेची आनी मुखेल पद्दत आसा ती आमी फाटीं दवरता. आनी ही पद्दत जावन आसा जी पद्दत जेजून आमकां शिकयल्या ती. जरी तर तूं म्हजो फाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार तुजो बरी सुवात आनी मोजे फाटल्यान ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां जायत्या सांता भक्तांचो मोग आमकां आसा आनी तांचें जिवीत आमकां जायत्यांक केरी तापोर बायेचें. खंयच्याय भागीवतांच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार, भागीवत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेरच आमी नदर मारली जाल्यार ताच्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांची आमकां ओळख मेळटा. पूण कोश्ट आसतना लेगीत ह्या साता भक्तांनी जायते बरेपण दुसऱ्यांक ते विस्तारूंक पावले. आपल्या जिवितांत कोश्ट आसतना दुसऱ्यांच्या गरजांक ते आदार जावंक पावले. आपणाक दुबारो फावो जाता आसतना लेगीत कुशालकायेन आपलें जिवीत सारूंक पावले. आपणाक पिडा जाल्ली आसतना लेगीत देवाचे ते तुस्त गावंक पावले. हे सगळे तांचे लागीं कशें घडलें काय? हे तांचे लागीं घडलें कित्याक देवाचे एकवटान आनी संबंदान ते जियेले आनी जेजूचे जोयत तांणी आपल्या जिवितांत अणभवले. आयज होच जेजू आमकां आपल्या कोश्टांच्या वेळार आपले जोयत दिवंक सोदता. आनी कशे तरेन हे जोयत आमी जोडून घेवचे त्या शुभ वर्तमानांत आमकां हो संदेश मेळ्ळा. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे शुभ वर्तमानांत दोन भागांनी आमच्यांनी हें वांटूंक जाता. पयल्या भागांत जेजू आमकां बळ दिता, आपली गोठाय दिता आनी आमकां बरवाशान भरता. सगळे निसणपणाचीच खबर आमकां थंय मेळ्ळ्या.
पूण ह्या निसंवपणा उद्देशी जेजू कितें करयो प्रभू शिकोवन आमकां दिता. पळयात संवसाराच्या आनी अंतराळाच्यो सगळ्यो शक्त्यो परत येतलो तेन्ना सगळ्यो त्यो कोळकोळटल्यो. कितें सांगूंक सोदता काय जेजू? जेजू आमकां सांगूंक सोदता की ह्या संवसाराच्या आनी अंतराळाच्या शक्तीवरून तो अदीक पदवेदार. आनी ह्या पदवेदार जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार ह्या पदवेदार जेजूचेर आमचो बाबाट घेवप म्हणल्यार ताचें बरेपण आमकां मागून घेवप, ताच्या जैतान आमी वांटो घेवप. आनी हे दिशेन जेजू आमकां बरवसो दिता, आमकां घोटाय दिता. तुमी म्हजो पाटलाव करता तो निर्फळ जावचो ना, कित्याक हांव जावन आसा पदवेदार देव. जाल्यार दुसऱ्या भागांत आमचो बाबाट आनी बरवस आमी अदीक कसो तिरावचो हाची शिकवण जेजू आमकां दिता. आमी जागृत रावूं आनी मागणी करून जेजू आमकां हुस्कायता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जागृत रावप हाची समजण कितें काय? आमी न्हिदोन आसतना उबी रावन चारय दिशेनी आमची नजर भोंवडावन कोण आमचे फुडल्यान येता, कोण आमचे फाटल्यान येता हें पळोवप जागृताय न्हय. पण जागृताय कितें हाची समजणी हाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपाक आमकां मेळ्ळ्या. जेजूच्यो शिकवण्यो कितें, जेजूची तत्वां कितें तें आमी आमकां सगळ्यांक ठावी आसा. हे शिकवणीचे आदारून आमचें जिवीत आमी मांडून हाडून नितीन आनी प्रमाणीकपणान जे पळय देवान आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करून आमची जागृताय आमी दाखोवन करूंक गरज. आनी असले जागृतायेचे आनी मागण्याचे जिवीत आमी जियेतले तेन्ना बरमोशान आनी बाबाटान आमी वाडटले. आनी बरमोशान आनी बाबाटान आमी जेन्ना वाडटले तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलेय गोश्टी आमच्या जिविताचे प्रश्न कितलेय वाडप जेजूच्या एकवटान जेजूच्या आदारान तांकां आमी फुडो करून पावतले आनी ताचे जैत आपणावन कोश्टांतल्यान आमी जैत करूंक पावतले. तर असलींच मनशां आमी जावन आमकां सगळ्यांक ते पवित्र मिसाचे भेटेक आदार आनी कृपा मागून घेवया.